बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूप अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें जाणा जावन घेवया। सगळ्यात पयलीं ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन। आयची जी बातमी ती म्हणजे अशी म्हाळुंगेचे नेस्ले कंपनी जे कामगार आसा त्यांचो संप आतां सुरू आसा। तो संप आहा तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे 21 तारखेच्यान म्हणजे 1 म्हयनो सुमार जाले ते आतां उपोशनाक बसलेले आसा। आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की ते जे तेंचे आमकां आपल्याक कामार घेवचें म्हणजे परतून तांकां कामार भरती करचें अशी तेंची मागणी आसा। आनी ते अशें सांगता की आपले जे प्रश्न आहा ते संबंदीत अधिकाऱ्याक तशें थंयसर लोकप्रतिनिधी कडेन आमी वचून आयले पण ते कोणूच कांयच एक्शन घेयना आनी कोणूच आपल्याक मजत करपाक येना। जे म्हणसर आमकां न्याय मेळना ते म्हणसर हें आंदोलन आसा पळय जे उपोशण आहा तें फाटीं घेवचें ना अशें तांचें म्हणणें आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आतां दुसरी जी बातमी ती म्हणजे की सौर उर्जेचो जो फायदो आहा तो गोंयकारां खातीर व्हड्या प्रमाणांत जातलो आनी ही जी स्कीम आहा तितून आतां बदल केलेलो आसा अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी सांगलें आसा। आनी तशेंच दुसरी जी स्कीम आसा शेतकाराक लागून कुसुम म्हणून ही स्कीम एक आहा त्या हितून सौर उर्जेचे जे पंप आसा ते शेतकारांक मेळटले। सो ही स्किमीन हे 2 जी स्कीम आहा तितून बदल केलेले आसा। सो हेजो फायदो जो लाव आसा तो गोंयकारांनी घेवचो अशें आव्हान ताणें हें केलेलें आसा। ही जी दोनूय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। नेस्लेचे जे बेरोजगार कामगार आशिल्ले ते सद्या संपार आसा आनी जो मेरेन आमकां काम मेळना तो मेरेन आमी संपार रावतलो असो ठाम निर्णय तांच्यांनी घेतिल्लो आसा। आनी कांय 2 दिसां आदीं बांबोळे एक डेड बॉडी मेळिल्ली तेचेर आयज अपडेट आयला ती कितें ती पळोवया उत्तेजा कडल्यान। बांबोळे पयर आयतारा GMCचे जे गाडे आसा त्या गाड्यां भायर संतोष कांबळे ह्या बेळगांवच्या दादल्याची कूड मेळिल्ली आनी ताच्या तकले फाटल्यान घावे आशिल्ले तेन्ना पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायलो। मजगतीं आयज तपासा उपरांत आयज पुलिसांनी ताचो खून जाल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केलेलो आसा। ही एक बातमी जाली। आनी दुसरी म्हत्वाची एक बातमी म्हळ्यार येरादारीचे जे नेम म्हणटात ते आतां पुलिसांच्या रडाराचेर आसात। सोरो पिवन गाडी चलोवपी तशेंच मॉडिफायड सायलन्सर बसून गाडी चलोवपी तशेंच जे भाड्यान गाडी दितात ते प्रायवेट जे खाजगी ज्यो गाडयो आसात त्यो भाड्यान दितात तांचे मेळून तांचेर पुलिसांची नजर आसा। ह्या एकाच म्हयन्यांत म्हळ्यार 1 मार्च ते 31 मार्च मेरेन वट्ट 2472 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन गुन्यांव नोंद केले तांकां तालावो दिलेली आसा। ही एक स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आनी तिसरी जी बातमी आहा ती म्हळ्यार मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे खाला चिड्डून माडेल फातोड्डेच्या जेरिको ह्या तरणाट्याक 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा। ताची कूड आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली आसा आनी कोंकण रेल्वे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करीत आसा। तर ह्यो तिनूय अपडेट्स तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। जशें उत्तेजान सांगिल्ल्या प्रमाण तुमी जर गाडयो चलयता जावं त्यो 2 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर हो जो आमचो तालावा विशीं स्पेशल रिपोर्ट आहा तो मुजरत तुमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो। आतां फुडें ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन। मडगांव पुलिशेन सध्या मडगांवच्या आगा खान गार्डनात गस्त घालपाक सुरवात केल्या। ह्या गार्डनात भिकारी आनी सोराट्यांचो वावर वाडला। ही समस्या कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली। त्या उपरांत आतां मडगांव पुलिशेन ह्या गार्डनात कारवाय करपाक सुरवात केल्या। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार पेडण्याक खाजनी वाठारांत सान पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणांत समीर कोरगांवकार
ह्या चल्याड पेडणे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सान चलयेचेर 14 एप्रिलाक तिचेर हल्लो जाल्लो. ते उपरांत चलयेचो आवय बापूय तशेंच थळाव्या लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातिल्लो. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तर आनी एक अपडेट म्हणल्यार ह्या वर्सा गोंय सरासरी पावसा परस अंदू चड पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला. 105% वयर म्हणजे एबाव नॉर्मल रेंजीर पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला. हे विशीं सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. इतले म्हणीच न्यूज रूम अपडेट सांगत सोपयता कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.